शकना हे सगळे आज ह्या माटवान उपस्थित आशिल्ल्या त्या सगळ्या माझ्या महिला भगिनीन आज दाखवून दिल्ले आसात। आणि एक गोष्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता, बरेचश्यो हांगा सुनोय आसा, बरेचश्यो हांगा सासू मायो आसात, मायो आसात। सुनो ह्यो केन्ना तरी मायो जातल्योच जातल्यो। आणि ह्याच एंगलाच्यान प्रत्येक मनीस जो आसा तो राजकारणाक आसूये किंवा आज निवृत्त शिक्षकांचो हांगसर आज शिक्षक सत्कार केल्लो आसा, ते केन्नाच एका जाग्याचेर रावपाक येना। जशी सरस्वती आणि लक्ष्मी एका हातांतल्यान दुसऱ्या हातान वता, तशीच तरेची राजकीय सत्ता सुद्धा एका कडल्यान दुसरे कडेन वता। पण एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, जेका माज चडटा, ज्यो मनशान जेका आधार केल्लो आसा, ज्या मनशाक पुढे वचपा खातीर तेको ज्या मनशान दिल्लो आसा, तो विसरलेलो आसा, तो केन्ना केन्ना वाट ही चुकता आणि वाट जेन्ना चुकता तर नंतर जेन्ना सोदता त्या वेळाचेर वाट सल्ली मळलेली वाटेन भितर आज एक डोंगर किंवा काटे किंवा फातर पडिल्ले आसात, पण ते फातर काडटा काडटा म्हातारो जातलो। आणि हे म्हातारेपणांत आपण कितें केल्लें आसा तेजे पश्चाताप परत 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 जातले। आणि म्हणून ह्याच अनुषंगान हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, कोण कितें करता ताजे न वाटेक लागता आसतना आपूण कितें करपाक शकता हेच ध्येय दोळे मुखार दवरून, कारण वाटेर काटे घालणारे खूप जण असतले, पण ते वाटे वयले काटे सदांच काढून जो वाट आपल्या खातीर निर्माण करतलो, दुसऱ्या खातीर निर्माण करतलो, तोच जैतिवंत जातले आणि ते जैत तुमचे पदरान मेळचे अशेंच हांव ह्या वेळाचेर हांव म्हणटलो। परत एकदा ह्या माच्या वयल्यान तुम्ही जो प्रकार सादर करतले त्या कला प्रकाराक म्हजी लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करता। लोकांचो मोग तुमचेवर असोच आसतलो, कित्याक तुम्ही जो वावर करता आणि तुमचो आज रिपोर्ट कार्ड ते पार्वती परिवाराचो आयकल जाल्यार तुमचो वावर दाखोवन दिता तुमच्या कामाची पद्दत। गेल्या वर्साक आमच्या संस्थेन जवळजवळ 1.5 लाख सुमार आमच्या ह्या खाद्यपदार्थ आणि जिन्नसा वचून पणजी वचून आम्ही इन्कम जनरेट केले आसा। आणि आमच्या आदिवासी महिला यांच्या दोघांच्या जोड परिवार आणि दुसरे म्हणल्यार आमचे आदिवासी महिला आणि पार्वती परिवार हांच्याच माध्यमांतल्यान आमी पणजी बिचोली सारख्या ज्यो आमच्यो रानभाज्यो आसा, आमी रानभाज्योचे उत्सव एक दीस करता आनी सोडटा अशें जावपाक जायना, म्हणून आमी मास्टर क्लास अरेंज केले। मास्टर क्लास अरेंज करपा फाटलो उद्देश इतलोच की सिटींतल्या लोकांक ज्यो भाज्यो आसा गांवांतल्यो त्यो खबर ना, त्याच बरोबर ज्यो कशी रांदप, तेजे औषधी गुणधर्म कितें हे खबर ना, हे आमी लोकांक त्या पटवून दिले। आणि त्या सिटीच्या लोकांनी ज्या भाज्यो विदाउट वयलीचे बगर ज्यो भाज्यो इतली टेस्टी आसा हे तांकां खबर सुद्दां नासली कांय लोकांक। ते जेन्ना पटलें तेन्ना ह्या लोकांनी आमकां दर वर्सा आमकां निमंत्रण दिवपाक वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्या माध्यमांतल्यान जे प्रशिक्षण दिवपा खातीर आमकां आपयता। आमच्या आदिवासी महिला जो ग्रूप आसा ह्या हांच्या माध्यमांतल्यान आमी पार्वती परिवार दोगांनी संयुक्त हो कार्यक्रम आयोजीत केला आणि आमकां तेजो भरपूर फायदो जाला।